बाणस्तारी अपघात प्रकरणात मर्सडीज गाडयेंतल्या मेघना सावर्डेकाराक कोर्टान थाकाय दिल्या। सद्याक तरी तिका अटक करची न्ही असो आदेश कोर्टान दिला। मेघना सावर्डेकाराक पुलीस स्टेशनात हाडटा म्हणून सांगून पुलिसांचे उतर नेगार। मजगती अटक केल्ल्या परेश सावर्डेकाराची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दिसांनी वाडयली। बाणस्तारी अपघात प्रकरणातले मर्सडीज गाडयेंतल्या मेघना सावर्डेकाराक अटक करात म्हणून सुमार 1000भर लोक म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले। बायलेक अटक करची ही मागणे खातीर पुलिसां वांगडा लोकांनी वादूय घातलो, पूण लोकांच्या प्रस्नाक पुलिशेन भलत्योच जापो दिल्यो। निमाणे कडेन लोकांचो रुद्र अवतार पळोवन डीवायएसपी आशिष शिरोडकारान मेघना सावर्डेकाराक बुधवारा पुलीस स्टेशनाचेर हाडपाचे तोंडी उतर दिल्ले। बाकीच्या गाडी आसा पळय तांच्या खबर ना त्यांना तुम्ही दोन्ही ड्रायव्हरांना अरेस्ट करून काढलो। आम्ही त्यांचे स्टेटमेंट घेतला, त्यांना मेन ड्रायव्हर म्हणून मागतो। आशिष शिरोडकाराच्या तोंडी आश्वासना उपरांत लोक घरा गेले। मजगती बुधवारा पुणेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान अटक केल्ल्या परेश सावर्डेकाराचो रिमांड आनीक 5 दिसां खातीर वाडयला। मेघना सावर्डेकाराक अटक करपाची मागणी घेवन बुधवारा दिवाडचे लोक परतून म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना भायर जमले। हे वेळार पुलीस बंदोबस्त बरोच वाडयल्लो, मात मेघनाक 12 पयलीं पुलीस स्टेशनार हाडटा म्हणून सांगपी पुलीस आपल्या उतराक नेगार गेले। आमी तिचो सोद घेता म्हणून सांगपी पुलिसांनी लोकांक फटयले। जो मेरेन मेघनाक हाडिना तो मेरेन हांगाच्यान हलचे नात अशी भूमिका लोकांनी घेतल्या। एका आमच्या गांवाचे घरदार लुटला, सो आमकांय प्रॉब्लेम ना, आम्ही हांगाच रावता। ती गाडी सर हांगाच रावतले, आमचो आसा तोय लोक येतलो हांगासर रावतले आमी। कालच्यान हांगासर येवन आमी एक एज्युकेशन मांडलेलें हांगासर की आमकां ती बायलेक हाडून तिचे कडेन इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून। आमकांय खरें खबर ना कोण आसलो कोण नासलो, आमी हेचेर ब्लायंडली विश्वास दवरूंक ना। हें सगळ्यांनी नोट करचें की आमी कोणाचें दवरूंक ना, बट आमकां एक एज अ ओनर म्हणून गाडयेचें हांगासर जाय म्हणून कालच्यान आमी हांगासर रावले। काल गेले, आमकां डिवायसपी सांगलें 12 म्हणल्यार तिका हांगासर हाडटा म्हणून ते, पूण 12 जावन गेली 2 जाली, तरी तेंच्या हांगा 2 मिनटां येता हांगा येवन रावले आमी। पयल्या ती हांगासर पावना, तेका खंय हाडलो, तेका हाडलो हांगासर पिआय येयलो, पिआयन सांगलें आतां आपल्याक आनीक 24 वरां दी म्हणटा पिआय, ती आपल्याक गावना म्हणटा। मागीर हेजेर आमी आतां कसो ट्रस्ट करपाचो आमकां कांय कळना। सकाळच्यान भुरगे हांगासर ना चाव ना आजून जेवंक सुद्दां हांगासर रावले आनी आमी तरी रावतले। आमकां फक्त तेणी आन्सर दिवचे बाबा तिका केन्ना हांगासर हाडटा आनी तिका हाडल्या शिवाय हांगासर आमी हालचे ना। आतां हांगासर फक्त आमी 40-50 जाण आसतले, पूण आमचो काल गांव एकटी जाल्लो पळय तसो गांव न्हू आख्खे गोंय एकटी जावपाक लागचो ना, हेंय हांव सांगता। अशें आमचे सगळे भुरगे हांगासर रावले, हांगासर आमी रावन त्रास जाले आमकां खूब सारके। कित्याक आमचे एक गांव भावाची एक आवय बापूय मेल्लो आसा, तो एक आमचो सारको भुरगो म्हटल्यार सारको बरो भुरगो, आमकां खूब त्रास जाले म्हणून आमी हांगासर इतले तळमळटा हांगासर। तांकां सांगून ती खंय आसा आमी वचून हाडटा तिका। आनी आमकां डिवायसपीन एश्युअर केल्ले, पर्सनली प्रॉमिस केल्ली की 12 पयलीं हाडटा म्हणून, तरी आमी एक्सटेंशन दिता। आमी 5 पर्यंत रावता, कित्याक बायल मनशे कायद्या प्रमाणे 5 भायर जाले हाडपाक मेळना। सो आमी 5 सुद्दां तुमकां एक्सटेंशन दिता, 5 पयलीं आमकां हाडून दाखय हांगा। मजगती मेघना सावर्डेकारान उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। कोर्टान मेघनाक थाकाय दितना सद्याक तरी तिका अटक करूं नाकात म्हणून निर्देश दिल्यात। मेघनाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 16 ऑगस्टाक सुनवाय जातली। ह्या एकूण प्रकरणात पुलिसांच्या तपासाचेर लोकांनी दुबाव उक्तायला। राजकीय चेपणाक लागून मेघनाक साल्वार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोपूय जावपाक लागला। देखून लोक आता कितें भूमिका घेतात हाचे कडेन लक्ष लागून रावला। हांगासर खंय तरी पुलिसाचो फेलियर आनी कमीपणा आमकां दिसता। हितून कळटा कितें प्रेशरायज आसा आमी आमकां कालूच खबर आसलें कितें येवचेच ना हांगासर म्हूण, हाडचेच ना कोणाक, आमी कालूच सांगलें। लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कांयच उरोंक ना, ही सारकी आमकां लॉस करून एक्सिडेंटल केस जावं और क्रायम केसीस जावं, गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन ना उरोंक। ज्याचो पयसो त्याचो कायदो।
आनी तो CM सुद्दां थंय आसून सांगता, थंय रावन सांगता तो की ही केस म्हणटा तो पुलिसांचेर आहा, पुलीस करतले. CMान येवन पयलीं लोकांक, सामान्य लोकांक पयलें सांगपाचें बाबा आपूण पळयता, आमी सांगता, करता इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून. तो PI सुद्दां काल DYSP सांगतालो की केस ही तुमची काबार मिटतली हांगासर म्हणून. खंयच्या हाचेर सांगता तुमी? खंयच्या हाचेर सांगता? हे आमी आसलेले आमकां हांगासर उडयतले भितर. आमचो आवय बापूय कितें घेवन येयलो ती जेल आमकां पळोवपाक, आनी तांकां VIP ट्रिटमेंट हांगासर. कित्या खातीर? हे आतां लोक येयले ते कित्या खातीर इतले? नमस्कार. आमी आयज मंडळ पोलीस स्टेशनाचेर आसा, जे बाणस्तारीक गेले 2 दीस पयलीं भीषण अपघात जाल्लो, त्या अपघाताची अपडेट घेवन आसा. आयज जो परेश ताका आयज जिल्हा सत्र न्यायालयान गेल्लो आनी ताका आज 5 दिसाचो रिमांड मारलेलो आसा, पोलीस कस्टडी रिमांड मारलेलो आसा ताका. आनी आयज जो PIन आमकां सांगला की तेजी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. काल जो डिमांड आशिल्लो ते बायलेक बेगीन अरेस्ट करा, 12 पयलीं अरेस्ट करता म्हणून DYSP आशिश शिरोडकरान आश्वासन दिलें लोकांक. तेन्ना जमाव गेल्लो हांगसरलो. आयज पयल्या 12 जाली, क्रॉस जाली, 3 जायत आयली, जवळ 2.5 जाली, अजून पर्यंत ताका अरेस्ट करूं ना. मोहन गावडे PI जो आसा तो सांगता की ताका इन्व्हेस्टिगेट करपाक गेल्ले, तो मेळना. ती सद्याक गोंयांत ना म्हणटा तो, खंयच मेळना आमकां. आमची टीम सद्याक तांकां चालू आसा धरपाक, आनी हांगा जो जमाव आसा पोलीस स्टेशनाचे भायर पांयाच्या तांकां अरेस्ट करा म्हणटा. आतां आमी जे पळयलां तुमी की PIन तांकां सांगलां की 24 वरां भितर आपल्याक एक 24 वरां दी, आपूण 24 वरां भितर तिका अरेस्ट करता. पूण हे कशेंच मानपाक तयार ना. सद्या अजून पर्यंत तरी सगळे जमाव हांगा आसा. अपडेट घेवन आयले आमी गोमंतक TV खातीर, माटोळच्यान एकनाथ खेडेकर.